तुमच्या सरकारान नेमिल्ल्या SITचेर तुमकां विश्वास ना हे चल्लां कितें? तृणमूल काँग्रेस प्रश्न विचारला. जमनीच्या बेकायदेशीर वेव्हारांत आपलें नांव उक्ताडार येत म्हूण कांय जाणांक भिरांत पडल्या. ताकाच लागून ते CBI चवकशेची मागणी करतात असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी राजन डिमेलोन केला. साल्वादोर दी मुंद वाठारांतलीच कित्याक कोम्युनिदादाच्या सगळ्या प्लॉटांची जाता तितले बेगीन चवकशी करात अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केल्या. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आणि दलाल आमचो तूं माग रे आपण करतो आमी थोडें डायवर्ट करपाचें. आतां प्रश्न एक येता पॉलिटिकल डाउटान हे क्लियर केलें that he himself being a cabinet minister has no confidence in the SIT that they can do the investigation and reach to the bottom of it. Therefore he is talking about CBI and ED. So आमचे मत cabinet minister is accepting. We don't accept CBI and ED. No way. We are still maintaining a judge should be there. Supersede. Overseeing this entire investigation. तो मागता CBI ED. वो म्हणटा वेलकम. याच सांगतात सगळं सांगतात ऑपोजिट बॉम्ब मारतात की CBI आणि ED आर ऍक्टिंग एज अलाइज ऑफ द BJP आणि हो वेलकम करतो. हेणें जावचें मरे एक BJPचा मिनिस्टर थ्रू आउट इंडिया तर इंडियाने केला चार्ज झाला. म्हणजे माझा प्रश्नांत एक असा इज द SIT who had sometime back said that there are politicians' name coming up, is the SIT about to rope in this political clout? By saying that he has shown no confidence not only in the SIT, no confidence in the chief minister for appointing an SIT. But the idea behind it is, according to me, is the SIT is coming very close to trap him. Otherwise, why should he ask for that? And by doing so, again, I am repeating, he has shown, he says, I am the person who asked for SIT. Fatiga, तुवें हाऊस कमिटी मागलेलो सेक्युलर कम्युनिदाद प्रॉपर्टी पळोवपाक, एक्स मिनिस्टर BJPचो प्रॉपर्टी पळोवपाक कितें केलें तुवें? ऑन द कॉन्ट्ररी हांव कोर्टान गेलो, ऑर्डर हाडली ती सगळी जप्त परतून हाडपाची. एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर आय सेंड हिम अ लीगल नोटीस ह्या फटिंगांक